Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर ओशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातोलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवांचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडात, त्या पोरक्या मनशांक म्हणजे सातवो दीस भोसटाय नासतना पाळतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. तांचे होम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या पोरजांक मागण्यांचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतर हें. भाग्यवंत पावलोन एफेसकारांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घर, आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणशा सोंदीचो फातर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सोवें आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येयात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केलां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो ओत्मो आवंडेता ओत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासतात. जबाब हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केलां. तुज्या वेदींचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, किरबोज्यांक पर्यान मेळता बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. जबाब हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केलां. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागे. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्याक भोलेपणान सांबाळ. जबाब हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केलां. आनी खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तोंबुनी विराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमऱ्यार पांय दवरूनच हांव अदीक भागी. जबाब हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केलां. उद्गार. हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात, म्हणटा सोमी.
जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुजल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हळें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलोल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलोल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ ताच्या नांवांचो मोग करूंक. इजायेस 50 वोळ 6. नियाळाक आदार. सोमुर्तीचे पयले 3 उपदेश आमकां बापाक दिनवासूंक, मोग करूंक, खुशी करूंक, मान दिवंक, ताचें नांव सांबाळूंक शिकयतात. आदल्या कोरारांत देवान प्रवाद्यांक आपली वळख दिल्ली. हांव सर्वेस्पर तुमचो देव, म्हजे भायर आनीक देव ना. सर्व रचनेचो देव तो. आपले पोरजेचो मोग करता आनी आपल्या पुता जेजूच्या कश्टां मरणा वरवीं आमकां सोडोवन फावो करता. इजायस प्रवाद्याच्या पयल्या वाचपान, जर तर आमी सर्वेस्पराची सेवा केल्यार, ताच्या नांवांचो मोग केल्यार आनी कोराराक विस्वाशी रावतोल्यांक आपल्या मागण्याच्या घरांत संतोश भरीत करतलो म्हूण सांगता. शुभ वर्तमानांत जेजू देव मंदिराचें पवित्रपण सांबाळूंक सांगता. देखून वेपार विकतोल्यांक धांवडायता. आयचीं दोनूय वाचपां देव मंदिरांत देवाचें हाजीरपण भोगूंक उलो मारता. जॉबाच्या जिवितांत ओद्रुश्ट पिडा आयली. कांयच ताचे लागीं नासलें. तरी ताणें म्हळें, देवान दिलें, देवान व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येतात तेन्ना जॉबा भशेन देवाक दिनवासुया. देवाच्या नांवांची स्तुती करूंक, एक दीस स्वर्गार ताका रूप पळोवंक ह्याच भरमाशान जिवया. बापा मोगाळा, तुज्या नांवांक मोहिमा आनी वाखाणी दिवंक, सदांच तुजे येवजणे खाल चलूंक आमकां तूं शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you,
Please like, share and subscribe. देव बरें करूं.